Goa will set a precedent in the country by coming up with an innovative health act, and that will come not through my own mind or my own माझ्या मनान कितें तशें ना. स्टेक होल्डराक बरोबर घेवन आमी ते स्ट्रेंथन करतले. We will also ensure that the health act is going to be strong. Outdated health act will be replaced with a new health act that will be very, very stringent. गोंय राज्यात हेल्थ ऍक्ट कसो आसचो आनी पेनल्टी बी आसतली तेजेर आनी जाय त्यो गोष्टी करतले. आतां ते रेस्टॉरंट चलयता कायदे नासतना चलयता ते पेनल्टी तेजेर आसतली. पण ह्या तरेचे स्ट्रेंथनिंग करपाचे हेल्थ ऍक्ट स्पास हे स्पास 10 स्क्वेअर मीटर बी उपयोग ना. स्पास हांवें एक सांगता तुमकां सगळ्यांक सांगता, हांवें सगळ्यो परमिशनां बंद केल्या सध्या. आणि म्हणून एफडीए कॉम्प्लिमेंट करपाक आमी हेल्थ ऍक्टाचे स्ट्रिंजंट मेजर्स आमी पावर आमी दितले हेल्थ ऑफिसर आनी स्पेशल सेल करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. दुसऱ्या विधानसभेचे पयलीं आमी हे सगळे कॅबिनेटीक अप्रूव्ह करून घेतले. आमकां हेल्थ ऍक्ट बदलूंक जाय. आमचे ते हेल्थ ऑफिसराक त्या तरेचे पावर दिवपाची गरज आसा. पूण त्याच बरोबर 1 म्हयनो हांवें बंद दवरला म्हायती काडपाक कितें चल्लां, खंय त्रास जाता ते आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. तेजे बरोबर वुमन्स कमिशन हांवें तुमकां पयलूच सांगलां, वुमन्स कमिशनाचे ऍक्ट बदलपाचे प्रोसेस मेनका गांधीन म्हाका विनंती केला की येवन मेळ म्हणून दिल्ली. आपूण तुका 2-3 लोक दितात, त्या आदाराचेर गोंयान एक इनोव्हेटीव्ह अशें वुमन्स कमिशनाचे ऍक्ट कर, विच पावर्स द वुमन्स कमिशन चेअरमन टू टेक एक्शन.